आनी मोगाळ भाव भयणीनो, घोडे जायते पावटी आमी चुकल्या देवाचो मोग करपाक, पेल्याचो मोग करपाक, आनी हाकाच लागून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पळयतार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, मोसोगण्यो उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगूड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka krótko, somiaka krótko, krótko. Krista krótko, Krista krótko, krótko. Somiaka krótko, somiaka krótko, krótko. आयचे मीस आमी भेटयता पेट्रिसिया आनी स्टीवन मेंडिस तांचे आयज काजाराचे ओरोस. तेच भाशेन तांचे धुवेची आयज जल्माचो दीस बर्नाडेता लोर्ड्स मेंडिस तांचे पासत मागुया. आनी ह्या वेळार तुमची इंते जावं भाग्योन जुजे वाजाचे मोजतीन देवा मुखार घालुया. प्रार्थुया. देवा, तुज्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाची देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक आजयेच्या श्रीमापुर्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुज्या देवीक उदोर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगळीं भुरगीं सोमसारक्या रोगता मासाची देखून जेजून त्याच रोगता मासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नाश केलो आनी मरणाचे भिरांतीन आख्ख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक ना, पूण अब्राहामाचे संस्थीक. ह्या पासत पोरजेच्या पातकांचे बोगसणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाल आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सोगटान ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपोरत्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपोत्र्यांक सांपडटा तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. परतून एकदां म्हणुया.
आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. सोर्वेस्पोराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताचीं कर्तुत्वां गाजुयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब: आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोर्वेस्पोराक सोदतात तीं काळजान संतोश बरीत जावं. सोर्वेस्पोराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब: आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्राहमाच्या पुतां दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब: आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कोबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ही. जबाब: आपल्या कोराराचो सोर्वेस्पोराक सदांकाल उगडास आसा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia, 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 Alleluia. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sumia. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबान जुआंवां सांगाती जेजू सामको शिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. शिमांवाची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामूस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसयल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडलीं. ताच्या दारार नोगोरबोर जमून केट जाली आनी जिन्सां बासाचे खूब बोडलीकारांक ताणें बोरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले. तोरूय आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमावान ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयला. आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयच्या दिसा हें शुभ वर्तमान आमकां जायत्यो वस्तू कळीत करता, पूण तातूंतल्यो 3 वस्तू हांव घेवंक सोदतां. पयलें म्हणटा तें मागणें. जरी तर जेजू आतां दुसऱ्या गांवांनी भोंवपाक वेचो आसा आनी परगटणी करपाचो आसा, ताच्या आदीं तो मागणें करता.
म्हणजे भायर सरचे आदीं मागणें, जें कितें वावर दिला करचे आदीं मागणें, आनी मागणें केल्या उपरांत जेन्ना तो वचपाक भायर सरता ताचे शीस येता म्हणटा तुका लोक रावता, आनी तेन्ना जेजू म्हणटा पळय तांकां हांव मेळ्ळा, आतां दुसऱ्यांक मेळोंक जाय. ताचें मिसांव आपणाच्याच खंय कम्फर्ट झोन आसा बरें दिसता थंयच न्हू, भायर वचपाचें. जे लोकांक हांव मेळोंक ना नोको तांकां मेळुया, तांकां देवाचें उतर परगोटुया. म्हणजे आतां तो मिसांव घेता भायर वेता दुसऱ्यांक मेळटा. पूण मिसांव सदां दुसऱ्यांक भायरूच मेळपाचें न्हू, आपणाच्याय मनशांक मेळपाचें. ताका लागून जरी तर जेजू भायर दुसऱ्या लोकांक सांगता खरो, पूण रामाच्या आयतारा दिसा ऑन पाम संडे जेजू परतून आपणाच्याच लोकां बोगलेन येता आनी जायते पावटी परतून मेळटा. म्हणजे मिसांव दुसऱ्यांक नोका आसलोल्यांक तेच भाशेन मिसांव गोरच्यांक. आनी इतलेंच न्हू, त्या उपरांत ताच्या मिसांवाचो हेतू कळटा. जरी तर आमी पयलेंच तर वाचलें, तो गेलो बरो केलो देंवचार काडले, जाल्यार ताचें मिसांव पेकोवणी दिवपाचें. आनी बरें व्हडल्या उतरांनी म्हणल्यार साल्वार करपाचें, टू सेव, टू हील, टू सेव. जुझेफासानूय तेच भाशेन केलें. मागण्याचो मनीस आसलो आनी मागण्याचो मनीस देखून देवाची पदवी ताचे सोबें आसलेली. आनी जरी तर ताका देवाचें उतर परगोटूंक जाय आसलें, तो आपणाचेच गांव घरा बरें दिसता म्हणून रावंक ना. ही वेंट आवट. आनी ताका लागून निमणे कडेन आमकां मेळटा तो श्रीलंकान, जंय होरेंच वावर करता, जाणा आसलेल्या लोकां मदें न्हय, नोको आसलेल्या लोकां मदें. थंय देव संदेशकारूय तयार करता, तांकां परतून घोटाय दिवपाक परतून मेळटा. आनी ताचें मिसांव दुसऱ्यांक साल्वार करपाचें. आनी हे भाशेन जायते भाशेन मिलाग्री करून ताणें साल्वार केलें. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां आनी आमकांय हेच सगळे कार्य दिल्ले आसात. आमी मागण्याची मनशां जावंक जाय. आमी आतां वावराक वेतलीं मागणें करून भायर सरूंक जाय. कित्याक भायर कितें घडटलें आनी कितें मेळटलें हाचे दिसा आमी नोको. पूण देवा, ह्या मागण्यांतल्यान जें कितें बरें मेळटा तुका आर्गां, जें कितें वयर सकला जाता म्हाका कृपा दी ताका फुडो करून आनी म्हज्या जिवितांत नवसर हाडूंक. आनी जरी तर हांव आमच्याच घरा परतून येतलीं ओ भायर दुसऱ्यांक मेळटलीं, हो म्हजो मिसांवाचो भाग. आनी एक भाग म्हज्या जिवितांत एक मातशें टायम काडून एक नोदोर मारूंक. आनी त्या उपरांत जरी तर हांव वावराक वेता, मागणें करता, भायर सरता, नोको आसलेल्या मनशांक मेळटा, जाल्यार तांकां साल्वार करूंक आनी पेकोवणी दिवपाचो म्हजो हावेस आसपाक जाय. तो तर चुकलो जाल्यार क्रिस्तांवपणाचें आख्खें मिसांव चुकतलें. जरी तर आमी जेजूचे मिसांव जेन्ना तर ते आपोस्टल सांगतात, शीस सांगतात, अरे जेजू तुका ते मेळोंक रावता, लोक सारको आयला, कित्याक जेजू फामाद जालो, 2 मिलाग्री केल्यो, मातशें पेकोवणी दिली, देंवचार काडले, फामाद जालो. आनी जेजून म्हणपाक जातालें ओके हांव फेमस जाला, या त्यांचेच बोलेन या. ना, जरी तर आमचें मिसांव फामाद जावंक जाल्यार तें मिसांव निर्फळ जातलें. आमचें मिसांव साल्वार करूंक. हांव जाण एकलो भुरगो म्हाका सांगतालो, फादर हांव मरे भायर वयता, फ्रेंडांक बी मेळटा, घरा वचपाक बेजार येता. आनी होरेच एक पावटी म्हणटा बेजार येता, केरे 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 आयकोंक पडटा, हें कर तें कर आयकोंक पडटा. हांव एक पावटी लेट वेता घरा. जरी तर आमचें मिसांव आमच्या घरांनी जायना, ताका लागून एक पावटी कितें जाता, मिसांव म्हणजे भायरूच वचोंक दिसता आनी आमी सगळीं घरचीं मनशां भायरूच वावर करतात. पूण केन्ना घरा येवन आमचेच घरच्या लागीं हें मिसांव कंटिन्यू करूंक जायना. ताका लागून जेजूचें व्हरतेपण, जरी तर म्हाका कुर्सार मारपाचें आसा तें जेरुसलेम परतून आयल्यार तरीय आसतना हांव येतलों. जरी तर म्हजी भुरगीं म्हाका मान रेस्पेद दिनात, गोरकार गोरकान म्हाका मान रेस्पेद दिना, तरीय आसतना हें मिसांव आमी घेवंकूच जाय.
आमी परतून आमच्या गोरकांनीक मामी डॅडीक भुरग्याक मेळूंकूच जाय आनी तेन्ना मेळटा तेन्ना हांव म्हज्या मामी डॅडीक भुरग्यांक गोरकांनीक कशे भाशेन पेकोवणी दितलो आनी साल्वार करतलो हो हांवें आसपाक जाय. न्हय परचे दिसा कितें म्हणलोलें येते म्हयन्याक कितें घडटलें आनी तीच आख्खी टॉन्टिंग किकोन करपाची फाल्लां मारपाची असली पद्दत न्हय. जाल्यार आयज परतून घरा वेताना जोरी तर हांव वेता तेन्ना आरे हांव पेकोवणी दितां, म्हज्या उतरां कोरण्यांनी पेकोवणी घरांत जाता आनी ह्या म्हज्या उतरां कोरण्यांनी साल्वार जातात हें आमचें मनांत आसूंक जाय. आनी ताका लागून आयचें शुभ वर्तमान आनी आमकां दिल्लो नमुनो जुजे वाज आमची काळजां मनां हुस्कावूं उलपावूं आमच्या घरा परतून वचूंक पूण मागणें करून मागणें केलें आमच्या गोरच्यांक भेटली दुसऱ्यांक भेटली आनी केन्ना केन्नाय म्हाकाय टायम काडून म्हज्या जिविताक एक नवसरणीचेर एक नदर मारूंक ना जाल्यार चलत आसता आमच्या जिविताची गाडी केन्नाच रावन अरे आमी हूंय पावता केन्ना वेता हूंय वचपाचें धांवता चलता कांय खबर आसना आनी शेकी म्हणटा अरे 50 वर्सां जालीं 60 वर्सां जालीं खंयच्यान गेली कोणाकूच खबर ना कित्याक केन्नाच आमी टायम आवट घेवंक ना आमकां आनी हें मिसां आमचे जिविताचें नदर मारूंक आनी शेकी साल्वार करूंक आयज जरी तर देव आपोवण्याचो आमी दीस समोर उमतांव मोटवाच्या जिविताक आमी यादनीक व माद्रीपणाक आपोवन येवंक मागता आमचें कुटूंब मागण्याचें जावं मिसांवाचें जावं दुसऱ्यांक पेकोवण्यान साल्वार करतले जावं जरी तर असले कुटूंब आमकां मेळटा जंय मागणें आसा जंय मिसांवाक लागून भायर स्वता आपणाचो वावर करता दुसऱ्या मनशांक भेटता आपल्याच्या कुटुंबाक भेटता पेकोवणी दिता साल्वार करता जाल्यार ह्या कुटुंबान दुबावेन आपोवन येतली आनी हें जेजूचें मिसांव चालू दवरूंक आमकां आमचे पवित्र सोबेचे जे गोंयांत आमचे कुटुंब आसात तातूंतल्यान आपोवणी मेळटली आनी हो देवाचो वावर चालू उरतलो हीच कृपा आनी असली मागणी आमी जुजे बाजाचे मजतीन आमच्या देवा मुखार दवरुया. सगल्यो बी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रवचनां आनी शिकवणे वरवीं पोरचेक जिविताची संस्कृताये आड शिकवणेक लबदना जावंक पूण जिवीत जिवंक आदार दिता तसली संस्कृताय आपणावंक आपल्या प्रवचनां आनी शिकवणे वरवीं उत्तेजन दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. समाजांत जायते तरेचे वायट वस्ता वेगवेगळ्या गुलामापणाक मनीस सांपडला. गुंगी वखदां सोरो सिगार पर्यावरणाचेर अत्याचार मनीसकुलाचेर जुलूमसाय असल्या ह्या वायटाचेर सरकारान झुजूंक फावो ते उपयोग घेवंक तांकां बरें मोन मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरभोंवती नदर मारल्यार जायते वायट आमकां दिसून येता. आमच्या शेजाऱ्याक वावऱ्याचे सुवातेर आमी आसा आनी भोंवता थंय आमकां जाता ते भाशेन आमी मनीसपणाचें नातें दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमचो प्रवादीक ताळो उबारून देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज डायोसिसाच्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या आनी देव आपोवण्याच्या वावरा खातीर प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा भेटेन वांटो घेतल्या मारगांव आनी चिचिनी वावराड्यांतल्या बाबा भयणां पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता
मोगाळा बाबा ही कांय मागणी आमी तुजे पांयां सरशीन दवरल्यान ती मानून घे म्हूण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया काल्वाराचो योग. Kalvarazo योग unut papa Vini cerporot adan sata Tu sos mogarpo Dove toita Taka e corta Igros mata Mogar papa Doyar nutri Betoni Manuntuge Betoni Manuntuge Mogar Bapa Loyal Nutri Betoni Manuntuge Betoni Manuntuge. उबे रावया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, सांजुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्कार्याच्या मनाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळें तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण काण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण काण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेबाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूं तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. So
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समर्पणची. तीच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोखड. पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरार. बाबार्थाचो कूट परगटून या. सुम्या जेजू आमी वांगडा खाताव आनी एकाशींतले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीश आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापाक आनी शिमा आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भागयोन तुजे तिचो पोती भागयोन दवरून दोता आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा. सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
मोगालिस्टानो भोव करून आमकां ह्या वावरांत आपोवणी मेळूंक आनी आमी आमच्या कुटुंबान शेजाऱ्यान आनी भोव करून दुसऱ्या गांवांनी मिसांव आमचे चालू दवरूंक बळ कृपा आनी उर्बा आमकां मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारा काकुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आस्त्या मुखामोळान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, सांज तुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे बरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. मातशें बसूया. ही मिसाची भेट भेटयल्ल्या आमच्या पाद्री बाबाक फादर रिगन फेर्नांदीस आनी ह्या मिसान देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या खातीर आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर आनी ताच्या मुण्यारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच ताजे बरोबर ह्या सहभागेलीपणा बलिदानांत वांटो घेतलेल्या ह्या याज्ञिकांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे रोमारीचे मीस 9:15 सांजे मीस 4 रोमारीचे मीस आनी त्या मागीर 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. फाल्यां दोबाजीक पुर्बेचो दीस मिसां एपोरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसाक 4:20 आसतले. उपरांत 12 वरांचेर ओरातोरींत बागयोन जुजेवाजाच्या कुडांत मीस
सांजे 4 वाजता हांगा पेंडोलान मिस ही सगळी कोंकणी भाशेंतल्यान आनी 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मिस. हांगासर तुमकां कुमसार जावंक संदी आसा. हे संदेचो फायदो घेवचो म्हूण आमी मागता. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी डोनेशन्स दिवंक आमच्यो माद्री भयणी आसात. तशेंच आमच्या स्टॉलान बागयोन जुजेबाजाचो वर्सावडीचो कॅलेंडर, मागण्यांचो झेलो आनी हेर धर्मीक वस्तू विक्रेक आसात. बागयोन फ्रांसीस शावियराचे रेलिकेक लायलोले कांय पोस्टर्स आनी सोविनियर्स थंय विक्रेक मेवतात. बागयोन जुजेबाजाची रेलिकेचो आनी मूर्तीचो उमो बाबार्थान आनी मांडावडीन घेवचो म्हूण आमची विनंती. आज नोवेनाचो निमाणो दीस आयज आनी फाल्यां हे फाटले 8 दीस केलां तशें बागयोन जुजेबाजाची सांतवार सोमेस्तांक उक्ती आसतली 7:30 ते 1, सांजे 3 ते 7. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण कोणाची सांडलेली वस्त मेळ्ळी जाल्यार आमकां गोमोवचें. आमची मिसां तुमकां युट्यूबाचेर पळोवंक मेवतली. आमची एक कालती विनंती, आमचे वॉलंटियर्स जावं हांगासर पेंडोलान जावं पार्किंगाच्या जाग्यार भायर सोदतना भितर सोदतना मातशें इल्ली ओरचोण जाता, पूण ती आदार कोत्तात म्हणटोच आमी तांकां बरे भाशेन सहकार दिवचो. म्हणटोच तुमचो सहकार आनी तुमचो आदार तेंको आमी रावता. हांगासर जायतो कोर्स करचो आसा, फुलांचो, पेंडोलाचो आनी हेर दुसरो कितें फूल ना पाकळी तुमकां दिवंक कशी आसा जाल्यार आमच्या स्टॉलान दिवचें. अंदूच्या वर्साक आमी बागयोंत जुजेबाजाच्या बापायचें गोर ओरातोर म्हणटात तिची दुरुस्ती करूंक सुरू कोत्तेलें आतां फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत. आनी हे करूंक जायतो कोर्स आसा. म्हणटोच आमी तुमच्या उदारपणाचेर आनी तुमच्या आदाराचेर पातयेता आनी तुमकां उलो मारता. तुमी आदीं दिलां, अंदूय दिलां आनी ह्या फुडाराक दितेली हें आमी जाणाव. आनी हें आस्वासन घेवन आमी तुमकां आदी फुडेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी सर्गींची बेसांवां आनी कृपा मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन जुजेबाजाच्या नोवेना मागणे म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागयोन जुजेबाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय ते माग. ओदी करून ह्या जाग्याची सुटका जावंक, सगळे तरेची सोंपेपणां मेळूंक आनी सगळे तरेचे वायट पयस जावंक माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजेबाजा आमच्या भावा. Saksi diun Jesu
असो